सुम्या तुझ्या या मंदिरात जुंबल्या बिटूच्या कुलीता स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादा भक्ती नुर्बे माना मोगाळ बापूय तू आमचो पाटय आदार तुझो विज्ञान वारांनी राखसो पाबय सांगातोचो सुम्या तुझ्या या मंदिरात जुंबल्या बिटूच्या बलिता स्तुती तुझी पायतावा मी तुर्बे नादा भक्ती उर्बे माना. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो, या नव्या दिसा नव्या सकाळी जेजू बाळकाक मान करूंक हांगासर आमी आयल्या वसता. ताणें केल्ल्या स्वरूपकारां खातीर ताका आमी दिनवासुया, अर्गां पाठोवया. सांगतास आमच्या काळजा मनात जायती तेसांवां इरादे आमी घेवन आयल्या. भक्तीपणी बोवाळतान आमचे जर इरादे ताच्या पांया मुखार आमी समर्पया. आणि आज जेजू आयच्या वांजेला मुखांत्र आमचे भितर आसलो तो राग, हगे, मोसोर म्हणल्यार दुस्मानातावन पयस रावंक वा असल्या दुस्मानाक आमच्या काळजांतून भायर काडूंक आपोवणें दिता. जायते फावटी रागा निमती जायते वायट घडलां आमच्या जिवितांत. तशेंच आमच्या भोंवतणी ह्या सर पातकां खातीर आमी पाश्चातापावया. पातकाची दूख धरून देवातावन तशेंच एकामेकांतावन बोगसाणें मागया आनी नव्या जिविताची कृपा मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर मनानुसार वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत बगे वाव सदांच जावंक वा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करो. आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सुमिया काकुळट सुमिया काकुळट Krista kaku't Krista kaku't Sumiya kaku't Sumiya kaku't. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची घडसाण साकून तो दोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली त्या सोडवणेची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव ते सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान
जियेत आनी राजवट चलयता सस्नच्या सस्न. सांब पावलोन कोरींतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आजून जाल्यार मोइजाच्या पुस्तकांतलें वाचतना तांच्या मोतीचेर तुवालाचें दंपान पडटा. पूण सोम्या थंय फाटीं परतल्या वेळार तें दंपान पडून वेता. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो, आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा. उक्त्या मुखामळान सुम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता. ते आरशे आमी सुम्याचे महिमेन चड आनी चड परजळटा आनी ताच्या सारक्याचें जावन रुपांतर जाता. आत्मा जावन आसल्या सुम्याचेंच काम हें मुन्यारपण देवान आपल्या दयेन आमच्या आदीन केलां देखून आमकां आपादयर भोगना. आमी परगड करता ती सुवार्ता थोड्यांक दंपलेली आसा जाल्यार नासाच्या वाटेक लागल्यांक मात्र ती दंपलेली आसा. सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळोवं न्हय म्हणून ह्या संवसाराच्या आधिपतीन तांचो अविश्वासी मोती कुड्ड्यो केल्यात. हाच्या वरवीं देवाचेंच सारकें जावन आसल्या क्रिस्ताच्या महिमे सुवार्थाच्या परजळान प्रगट जाल्ली पळोवंक ते सकनात. आमी परगट करता ते आमचेच विशयान न्हय, बगार जेजू क्रिस्तच आमचो सोमी म्हूण आमी परगट करता. आनी जेजू खातीर आमी तुमच्या सवेक म्हूण सांगीत वेता. कित्याक अंतरांतल्यान उजवाड जावं म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखामळार परजळटा ते महिमेचे देवाच्या महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकोसो केला. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावात वसतली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावात वाजतेली. सर्वेस्पर कितें सांगता ते हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतर सांगता. ताची बेबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा. अशी ताची महिमा आमच्या गावान वसतली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावात वाजतेली. मोगांनी विश्वासी पण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकार रावन धरतात. विश्वासी पण भुमींतले उपसातले. नितीवन पण सर्गात नदर घालतले. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावात वाजतेली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावात वाजतेली. Alleluia, Alleluia, Alleluia. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता.
हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या येसोवे आसू. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसू. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्र्या आनी फारिसांवांचे दमदिश्ट प्रास तुमची दमदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गेच्या राजांत रिगची नात. आमच्या पुर्वजां सांगिल्लें तुमी आयकलां, जीविशी मारी नाका, जो कोण जीविशी मारता ताका नितीसभेचे जरतीक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचे रागार रावता ताका नितीसभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सानित्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणें यमकडाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणी भेटूंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध काय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक तेंच वेदी मुखार सोड. पयले वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका नितीकर्ता आदीन करीत आनी नितीकर तुका पाऱ्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदीन घालतीत. सतत हांव तुमकां सांगता, पयसो फारीक करीसर थंयसर तूं भायर सरचो न्हय. देवाचे उतर हे. वाकली तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो, येदोळुसाच्या वांजेलांत आमी आयकल्ले भशेन जायते विशय थंयसर जेजून प्रस्ताव केल्ले आसात. सक्कड विशयांचेर नियाळ करूंक आमकां अवकाश आसतना त्या देखून आज हांवें एक विशय आमच्या नियाळाक खाण गेला तो जावन आसा राग. आनी राग म्हणटा आसतना म्हाका एका गडीत असो उगडास येता. त्या एका तरणाट्याक मुखार राग राग नाकाच्या तुदयेर सुमणयेत आनी आपल्याच्या रागा निमती आपल्या कुटुंबांत आपल्या शेजारा जायते वायट घडतालें दिसपडतें. आनी आवय बापायन कितले सांगल्यार कितेंच उपकारलें ना. आनी आवय बापायक एक मन आसलें, एक ना एक दीस ह्या आमच्या पुताचो राग आमी पयस करूंक जाय, कसले म्हण एक वाट सोदूंक जाय. आनी अशें बापय चिंतून आसतना ताका एक आयडिया जळखता. वेता आपल्या त्या स्टोर रुमाक आनी थंयसर आसलो एका डब्यांत आसले खिळे, एक डब्बो बोर खिळो घेवन सांगतास एक हातोडी घेवन तो पुता लागीं येता आनी सांगता, पुता जितले फावटी तुका राग येता तितले फावटी तुवें खिळो घेवन ह्या हातोडी मुखांतर थंय आसा तें सुबीत फळें, रुखाचें फळें आसा पळय, ताचेर तुवें खिळे मारूंक जाय. जितले फावटी तुका राग येता तितले फावटी तुवें एक एक खिळो मारूंक जाय. पुतान सय घाली, कित्याक ताकाय ह्या अवगणांतून भायर येवंक जाय आसलें. आनी पयल्याच दिसा 22 खिळे पडले, दुसरे दिसा 15 खिळे, 10 खिळे. दीस वेता वेता खिळे मारचे उणें जावन सायले. आनी निमाणें एक दीस पुतान खिळोच मारूं ना पळ्याक. पुताक समजलें, वय आतां म्हाका आनी मुखार राग येवचो ना, हांव सुदारलां, ह्या अवगणांतून हांव भायर आयलां. आनी अशें उरले खिळेचो डब्बो तशेंच हातोडी घेवन आपल्या बापायक दिवंक लागलो. बापायकय बारी संतोश जालो. पूत आपल्या रागांतून भायर येवंक शकलो. आनी अशें पुतांतून ताणें हातोडी घेतली, खिळे घेतले, पूण पुता लागीं पाक्कड दिवन बापाय म्हणालो, वय
आतां परतून तूं वच आनी जे किळे तुवें रागान मारले आसात पळय ते किळे एक एकच उमटून काडूंक जाय. पुतान सई घाली आनी रागान मारले ते किळे व्हडले किळे ते काडूंक तितले सुलाभ न्ही. कश्ट म्हणले भशेन एका फाटल्यान एक पुरो ताणें किळे काडले आनी तवळ बापय म्हणलो, पुता आतां ते इतले सोबीत आसले रुखाचे पळय कशें दिसता. पूत थोडो वेळ पळ्याचेर तो पळोवंक पडलो आनी म्हणलो, बाबा हें पळय आतां विद्रूप दिसता, गलीज दिसता, तातूंत जायते बुराक जाल्यात, दंपळे जाल्यात, मारल्या किळ्यांची माव थंयसर आसा. आनी तो व्हडलो बापूय म्हणलो, पुता रागान उरयल्लीं उतरां, रागान केल्ल्यो करण्यो, निंदा कुल्पा कोडी हेरांक काडिल्ल्यो हेरांच्या जिविताचेर असलेस मार करतात, असलेस गाय करतात आनी असलेस माव थंयसर तांच्या जिवितांत उरता. भाव भयणीनो, सांगणी ती आसा, मारलो मार म्हणी माजवत, पूण उलयल्लीं उतरां विसरची नात, माजोवची नात. आनी तेणी जाय की सत राग म्हणलो दुस्मान वा सैतान भोवशा आमच्या जिणेकल्याच्या जिवितांत थोड्या मापान म्हणी खंडी जावन आसास. आनी आमी जाणाव ह्या रागा मुखांतर, हग्या मुखांतर, आमच्या वायट उतरां मुखांतर, वायट करण्या मुखांतर कितले आमी लुकसाण हेरांक केल्या म्हणून. जाणारी सांगतात, फिलॉसॉफर्स सांगतात, जेन्ना मनशाक राग येता तो सगळो पिसो जाता. कित्याक तो कितें सांगता, कितें उलयता, कितें करता त्या वेळार ताका कळीत जायना, तो सगळो पिसो जाता. ताजे करून भोवशा आमचो अनुभव ह्या दिशेन जायतो आसतलो. आमचो ना तर आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यांत वा पिरगजेंत वा काम करचे कडेन थोडे मनीस सदांच उणू बेच्चा म्हणटा आमी. रागारस पेटोवन आसता, तर रागारस आसा खंयी आसूं ती, दाळे आसूं ती, आनी तांच्या जिवितांत, तांच्या जिविता मुखांत, तांच्या करण्या मुखांतर कितलेशें वायट दिसपडतें घडटा. तर मग भाव भयणीनो, राग आमकां पयले सुवातेर देवातावन पयस करता. कित्याक राग पातकाक जल्म दिता आनी पातक आमकां देवातावन एकामेकातावन पयस व्हरता. पातक आमकां देवातावन पयस व्हरता. देवानी आमचे मदलो संबंद तुडता. दाखलो दिवचो तर कायन आनी आबेल आमी जाणाव तांचें जिवीत. आबेलाचो सॅक्रिफायस देवाक मानवलो म्हणून कायन सगळो रागान भरता आनी आपल्याच भावाक जोशी मारूंक सयत तो फाटी सरना. आनी अशें देवातावन तो पयस सरता, पयस पावता. राग आमकां एकामेकातावन पयस करता. आमकां राग कोणा कडेन? रागा साय तुमकां राग येता गे? काय येना? इतले थंड कोणी बसनात. ओके, इगर्जेंत वय कोणा कडेन राग काडचो पदऱ्या भाड्या वय. आमकां जण एकल्याक राग येता आनी सट्टा आमकां कोणा कडेन राग आसा आज चिंतून व्हरून पळोवंक जाय. सडावत आमकां राग आमच्याच लागशिल्ल्या मनशांक लागीं, आमच्याच कुटुंबादारा लागीं. गोवाक बायले लागीं राग आनी बायले गोवा लागीं, आवय बापाय भुरग्यां लागीं, भुरग्यांक थोड्या फावटी आवय बापाय लागीं, क्षुल्लक कारणाक लागून. राग शेजारा, वाड्यांत, फिरगजेंत आनी काम करच्या त्या सुवातेर वळख आसल्या मनशांक गरज आमकां राग. त्या देखून हो राग आमकां एकामेकातावन पयस करता. आनी त्या रागा वेळार आमी कितें करता, कोणी जावं ती कितें करता आमकांच कळीत जायना. आनी त्या देखून कितलीशीं कुटुंबां आज फसलोवन गेल्यांत. एकामेका थंयसर उलोवणें ना. कुटुंबांत, कुटुंबाच्या सांद्या लागीं घरा भितर एकाच वाटलेन जेवतात, एकाच पाक्या भितर रावतात, तरी थंयसर उलोवणें ना. मौन, शांत, सिमेस्त्रे भशेन कोण एकामेका उलयनात. तसलें मौन शांतपण आमच्या घरांत गरज ना. एका वाटलेन आमी जेवची, एका
फाक्या भितर रावची एकामेका उलोवंक जाय थंयसर सोडधोड आसूंक जाय संभाशण आसूंक जाय तवळ मात्र देवाचे बेसांव आमी आपणायतले हांव आनी तिसऱ्या सांगचें तर राग आमकांच नाश करता राग दुसऱ्यांक नाश करच्या पयलें आपणाक नाश करता कोण एकलो जाणारी म्हणटा रागान रावचें म्हळ्यार एसिडांत रावल्ले भशेन एसिडांत रावल्यात गी कोतकोते उदकांत रावल्यात गी एक बोट गेल्यार कळटा आमकां चिंक जाता आनी तशेंच जाता जे मनशाक इतलो राग आसा तो रागांत रावता तर ताचें जिवीत एसिडांत रावल्ले भशेन पयले सुवातेर तो ताकाच करून घेता उपरांत तसो इफेक्ट वा तशें रिपरकशन उरल्यांच्या मनशाचेर येता पयल्यान पयले तो ताकाच नाश करता एक दीस म्हाका एकलो मानेस्त मेळोंक आयलो येतानाच सगळो रागान पिकल्लो कळ्ळें म्हाका BP पुरो प्रेशर पुरो वयर गेला आनी आयलेच म्हणालो सांगच्या पयलें आयकुच्या पयलें फादर म्हाका कितेंय करून सांगा तुमी कितलीं मिसां भेटोवंक काणिके भेटोवंक वा दान दिवंक पूण म्हज्या त्या शेजाऱ्या लागीं पळय ताका मात्र बोगसूंक सांगा नाकात ताका लगड काडल्या शिवाय ताका बूज शिकयल्या शिवाय हांव रावचो ना जायते फावटी अशेंच आमच्या जिवितांत घडटा आनी त्या रागाक लागून BP कोणाची वाडटा जे कोणें सांगलां कोणें कितेंय केलां जावं पुरो म्हाका वा नेणा जावं जाणा जावं थोडे फावटी आमी सांगता तो बिंदास सुसेगाद आसा ताका सांगलां म्हणून निगोत्तू ना पूण आमी ती लागेज ओन येता सगळ्यांनी अरे ताणें सांगलें ताणें केलें आणे केलें अशें केलें तशें केलें म्हणून आमी ती जडाय ओन येता लागेज ओन आसता सदांच आनी त्या देखून भितरले भितर आमी आमकां नाश करता आमचें समाधान नाश जाता आमचें समाधान नाश जाता त्या देखून BP शुगर आनी घालें जाय कोलेस्ट्रॉल खाणा निमती न्हय खाणाच्या की चड जायते फावटी रागा निमती हग्या निमती ना बोक्सर मुखांतर असल्यो पिडा आमचे भितर वाडोवन येतात वय भाव भयणीनो आज कॅन्सर वा एड्स पिड्याचे की चड लोक एड्स कॅन्सर मारेकार पिडा जायतो लोक वळवळटा पूण ताच्या की चड लुकसाण वा ताच्या की चड लोक आज रागा निमती मोसरा निमती कश्टोवन आसा मरोवन आसा म्हणयत आनी ह्या रागाक लागून आमी जाणाव जायतीं कुटुंबां आज कश्टोवन आसात आमच्याच कुटुंबांनी आमच्याच जिवितांत आमी पळयलां आसतलें ताजे देखून आमी हेरांत हांव सदांच काले आशेतां बरें आशेतां हेरांनी म्हाका बरें उलोवंक जाय म्हाका एप्रिशिएट करूंक जाय आनी म्हाका आदार दिवंक जाय बोगसूंक जाय मोग करूंक जाय लिस्ट व्हडली आसता तेन्ना आमी जर तर हेरांक करता तर प्रॉब्लेम सॉल्व त्या देखून जें कितें आमी हेरांतान आशेता तेंच आमी हेरांक दिवंक प्रयत्न करया हेरांतान आमी सदांच बोक्सांनी आशेता मोग आशेता बरे शब्द बरे आशेता आनी ते आमी करता तर खंडीत जावन आमी आमकांय बरेंच मेळटलें आनी आज जेजू आज हेच्या वांजलां समाम बरें कर आमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे हुजीर हाडूंक जाय आपल्या भावाक हिणसिता पेद्दा म्हणटा पिश्या म्हणटा ताका शिक्षा ताच्या पावतली आनी तितले मुखार वचून तो सांगता जर तर वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक तुवें येताना जर तुज्या भावा कडेन भावाक तुजे विरोध काय उणें आसा म्हूण तुका बगता तर सोड तुजी काणीक देवाक आमची काणीक मागणें गरज ना जर तर राग हगे मोसोर जिद्द दवरन हांगासर काणीक भेटोवंक वा हांगासर देवाक अर्गां दिवंक नव्यान करूंक आयले हांव तर भोवशा आमची मागणी नव्याना सार्थक जावची नात त्या देखून जेजू आज आमकां जण एकल्या जागयता कसोलोय तो राग जावं कितेंय तुजें काळजा मनांत आसा तें वच फाटी घरा वच सॉरी म्हण एकच ल्हानसो शब्द तो सॉरी म्हण बोक्षी आनी बोक्सांनी तो स्विकार करतलोय भलायकी तो फाटी आपणायतलोय तुजी बोलायकी बिगडोवन आसा ती भलायकी तूं फाटी आपणायतलोय फकत एका शब्दा मुखांतर संतोष समाधान कुटुंबांत शेजारा परत येतलें भाव भयणीनो ह्या दिशेन आज आमी प्रयत्न करया जेजू बळकत लावन कृपा मागया तितले सुलाभ न्ही आमी जायते फाटी जायतो इगो आमचे ते आसा सॉरी म्हणूंक वचनाका आमी
स्वारी म्हणच्या बदलाक अरे ताणें हें केलें तें केलें लेखनच बसता हांव आनी आमची पट्टी जडाय वाडोवनच आसता त्या देखून ते आमी सोडया जेजूच्या पांयां तळा आनी मागया आमी करपा हांव आज वेतलो घरा आनी जे कोणाक हांवें बगसूं ना हांव बगसितलो प्रत्येक जण राग मसूर हगे आसा तर हें काळजांतून आमी उमटून काडया आनी नवें जिवीत नवी कृपा देवाची आज आपणावया. ये बिटोली वेळा हांव आशिना दंदिवे बागार आशिता नितळी मोचिने तर सांग म्हाका सोम्या कितें करूंक जाय हांवें मानवूंक तुका अर्पण मोगाची तर कानिकी बेटोच्या पुढे जाराची तुझ्या पेल्या कडे कुसाय आता राग मुसळ सगळे तर कानिकी बेटोच्या पुढे जाराची तुझ्या पेल्या कडे उपरांत येऊन भेट अर्पण मोगाचे. म्हज्या भाव भयणीन म्हज्या आनी तुमचें अर्गां बलिदान सर पदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनकांनी नैवेद आनी आमच्या सरस्पोर म्हणून घे. जेजूच्या आनी आमच्या बोव मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें सुदार मनान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरांनी ससनाच्या देवा सवकळणी सवथय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्यासो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुवें दायेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी सर महिमा वाकाणटात. तांचे संगत आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पो तूं सरकानी सोमसा बोरला तुझ्या वय पावा सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच. बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेन कस मरण ससूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगटुया. सुम्याची तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे जीवन पो आम्ही परगटता, तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां आज फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारिल्ल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांतीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर दवरून मेल्ल्यान तिथे आमच्या भाव भयणीच्या कोत कर, तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत म्हाका मोड पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंको मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवान तुजे तुजो गणपती, भाग्यवान धर्मपता आनी सरकळी तुका आमच्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची पाती आनी बरो सर्गीच्या बापा थंय दवरून जेजून शिकयल्या उतरांनी सांगता बावाडतान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे जडती आनी क्यास थाडिना जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती आज आमकां जण एकल्याक भावा भयणीक प्रत्येक जावन बोगसूंक आपयता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. मोगान तुझ्या ये जेजू ये काळजान म्हज्या भर काळीजे मोगान तुझ्या. Ditai wundo jivitasu Tun sumya raika zasu Ditai wundo jivitasu Tun sumya raika zasu Ye Jesu ye काळजान म्हज्या भर काळीजे मोगान तुझ्या ये जेजू ये काळजान म्हज्या भर काळीजे मोगान तुझ्या.
प्रार्थया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवंक सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पसत हो दिनवासाचो यश संभ्रमून जेजूच्या नांवांत असलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सस्नाक वाकाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या सुबे आसो. सर्पद्वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. ओसोनया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. दय करून बसा. मुगचनो तुमकां सुमेस्तांक आमी कार्मेलीत याजक एक अपुरबायेचो दीस मागता. ह्या हप्त्यांत म्हणजे पालयाच्या दिसा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचो दाबाचो आमी समरमता. हांगासर साडे स वरार सकाळीं आनी सांजेच्या 6 वरार मिसाचें बलिदान आसा. कंकनाडी कार्मेलीत भितरली माद्र ही तांच्या कोवेंताचें फेस्त आचरण करतात. फेस्ताचें दाबाजेक मीस सांजेच्या 5:30 वरार आसा. त्या पयलें 5 वरार आराधन, त्या उपरांत 5:30 वरार मिसाचें बलिदान आसा. आमचे दियेसीसचे गवळी बाप मिसाचें बलिदान भेटयतले. कोवेंताच्या सिस्टरांनी तुमकां सगळ्यांक मोगाचें आनी वत्तयेचें आपोवणें दिलां. सोनवारा दीस मोरयेच्या निश्कळंक काळजाचें स्मरण आमी आचरण करता. संगतच येवचो आयतार सर्व बापयांचो दीस जावन आमी संभ्रमता. हांगासर ब्रेस्तराचें तशेंच आयताराचें आमकां वासूंक किर्तनां गावंक तुमची गरज आसा. जे कोणाक सुडाळ वासूंक येता बऱ्यान किर्तन गावंक जाता. तुमी आमच्या कोयर मेस्त्री मानेस्त सायमनाक भेटचें आनी जे कोण वासूंक येता तुमी माईक एडजस्ट करता आसतना हांगा माईकाच्या तुदयेक धरचें न्ही, बगार मुळाक धरून एडजस्ट करचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार माईकाच्या तुदयेक धरलें जाल्यार हांगासर लूज कनेक्शन जावन मागीर आयकना. त्या देखून तुमी हे मोतीन दवरचें. आमकां एका व्हिडियो एडिटराची आनी रेकॉर्डिस्टाची गरज आसा. आमच्या पुणशेतांतून सदांची मिसां आनी हेर धार्मीक कार्य कार्मेल किरण म्हणल्या यूट्यूबार प्रसार जाते आसात आनी ह्या दिशेन आमकां एका व्हिडियो एडिटराची आनी व्हिडियोग्राफराची गरज आसा. जो तो सांबाळ आमी दितले. जे कोणाक असली अर्हता आसा तुमी आमकां संपर्क करचें. जे पुंतली सांजुजेक समर्पिल्ली सेमिनरी आमकां सगळ्यांक वळखीची. हांगासर सेमिनरींक देवशास्त्र आनी तत्वशास्त्र शिकयतात. सांगतच लायिकांकी फाटल्या 15 वर्सां तावन थियोलॉजी क्लास दिते आसात. म्हणजे तुमी हर एका दिसा कॉलेजीक थंयसर सेमिनरीक वचचें म्हणना. बगार सोनवारा आनी रजेच्या थोड्या दिसांनी थंयसर क्लास दिते आसात. आनी आतां नवें बॅच जुलायच्या 1 तारखेच्यान सुरू जाता. बायबल आनी हेर धर्माक संबंद जाल्ले मुळावी पूण गरजेची शिकवण थंयसर मेळटा. तुमकां मोन आसल्यांनी फादर एंटनी जॉर्ज पिंटो सेमिनरीन वस्ते याजाक हाका तुमी संपर्क करचे. देव बरें करूं. बाळूक जेजूच्या नवेनाक दिंबे कल्याण. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशाच्या भुरग्याक सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी मनशाचो इश्ट जियेलो. तराच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा घोटकन दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फावो जालें. नेण्यारान शिकयलो जेजू मेस्ट्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत
मनशांच्या सर गजांनी तो पावता राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितले सर तुमकां मान करता तितले सर आमकां आशिर्वाद दिता. आतां आमी आमची सर ते सवा बाळका जेजू मुखार दवरया. सांगता म्हणया हे बघेवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पतारान उड्डप गेल्ली आसता तुजो बेसांव देन उखललो आसता तुका पातेन उलो मारतले आसता दय नायक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राव समका येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमां बरे कृपेन बरयले समजुचे सांगता स्फ्रें भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलच्या कुशीचें जेसू. आनी देव सपूत मनीस जालो आनी देव सपूत मनीस जालो आनी देव सपूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा वळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू वळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. जेजू बळकाक मागणे. ह्या जपाच्या जेजू बळका आमच्या बेचार काळजाचेर एक आपले दीश घालून तुजे मुखार आमी सरपड आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतेन बरयलें मोवाळ काडलीस आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या आतलेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी रासपण तुजी कुमक आनी बुजोवन आमकां दार. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वालुच्या सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजून केल्ल्या सर उपकाराक अर्घ दिवन आमी अर्घ मागणे भेटुया. हे बो उदार बाळक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या त्या उपकारा खातीर आमची अर्घ भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळें आमी वदनीतेल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव असणार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं पातेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाचें म्हाजी मरिफा तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तरून दी. सर क्रिस्तान दिवन दी आनी देवी मजूर जोडून दी. सर तुजी आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे राव आनी तुमचे संरक्षण करूंक तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूंक तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूंक तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. नमन जेजू बाळका सर्गीच्या तारोका उगळी गायता वायच्या दिसा. मनशांच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकीच्या दातारा. मनशां बाळसांव तूं जल्मोन आयलो पातका उपरांतले आमकां वयर काडले. ल्हानवी कायेंची येलो दुबाव थंय उदार जालो सैताचो मुकूट सोडलो. नामान जेजू बाळका सर्गीच्या तारोका वगळी गायता वायच्या दिसा. मनशांच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकीच्या दातारा. मुखाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरया आशिर्वाद आमकां. भाग्यवन करसाचे करुण्य आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे